ऑफ अवॉर्ड पार्टीच्यान म्हजे बरोबर आसा आमचे वायस प्रेसिडेंट रेणुका डिसिल्वा आनी आमचे काउन्सिलर निमिशा कलेडो एंड आमचे फॉर्मर म्युनिसिपल चेअरपर्सन पूजा नायक. आयज आमी MD ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन MDक मेळपा आयिल्ले, पण आमी पावता म्हणसर MD भायर सरलो. आमी थंय पाविल्ले पण MD हांगच्यान तो भायर सरलो. देन वी मेट द जनरल मॅनेजर. we came to give this memorandum regarding the toilets at KTC bus terminus across Goa जी unhygienic and pathetic filthy condition and जी toilets asa. We came to give a memorandum with regards to that so that they should inspect and ensure that clean and hygienic toilets are given to the women. गोंयांत जितली बायलां जी ट्रॅव्हल करता फॉर वर्किंग, स्पेशली वर्किंग वुमन जे सदांच ट्रॅव्हल करता, ती घरांतल्यान भायर सरतकच जे वॉशरूम यूज करता, घरा पावून मागीर वॉशरूम यूज करता, बिकॉज इतली पॅथेटीक आनी फिल्थी कंडिशनान हांगा टॉयलेट्स आसा. आनी चडशीं बायलां जी बसीन ट्रॅव्हल करता तांकां बस स्टँडार देंवतकच एक टॉयलेट वॉशरुमाक वचपाक जाय जाल्यार एक्सेस ना. थंय आसता टिकेट पयशे घेवपाक कलेक्शन करपाक आसता, पण नायदर तो पळयता की टॉयलेट क्लीन आसा काय ना तोय पळयना, आनी KTC इज ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आमी फाटली एक वीक आमी खुबशीं टॉयलेटां वचून इन्स्पेक्ट केली, जाल्यार सामकी एकदम घाण आसा, यूज करपाची स्टेटानूच ना. एक्चुली हे हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टाचो पासून ऑर्डर आसा की क्लीन अँड हायजिनीक टॉयलेट फॉर विमन is a fundamental right for a woman to live in dignity. When High Court and Supreme Court has given these directions, why the state is not following? Why is the state government not following this? So आम्ही आता कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जनरल मॅनेजराक मेळ्ळ्यान ताका आमी मेमोरेंडम सबमिट केलो आनी ताका आमी सांगला की त्यांनी इन्स्पेक्ट करचे इमिजिएटली आनी डायरेक्शन दिवची टू एन्श्युअर क्लीन अँड हायजिनीक टॉयलेट्स टू विमन. ताजे पेक्षा टॉयलेटीन गेले जाल्यार थंय कांयच इक्विपमेंट्स आसना, दाराक फ्लशिंग आसना त्यांचे ऑपरेटिंग, आनी तशें दाराक लॉक आसना, लायट ना. सो हाव इज अ पर्सन एक बायल कशें म्हणून हे वॉशरूम यूज करतले, आनी ताजे खातीर बायलांक युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन इतले वाडिल्ले आसा. every woman is suffering because of this, and that is the only reason is की ते युरिनेट करपा पावना. जे सकाळी वना युरिनेट करता ते तशें रातीक येवन युरिनेट करता, कित्याक खंयच क्लीन टॉयलेट्स ना. हाजी पयलीं आमी चीफ सेक्रेटरीक मेमोरेंडम दिला रिगार्डिंग द टॉयलेट्स टू बी मेड अवेलेबल ऑन द हायवेज, डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट हायवेज. सो आमी तो चीफ सेक्रेटरीक तो दिला, आनी आतां नाव वी आर गिविंग दिस बिकॉज वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट एवरी विमन ऑफ गोवा, गोंयची सगळी जी बायलां आसा तांकां खरेंच क्लीन टॉयलेट मेळचे. आतां आमी रस्त्यार आयला, आमी बेश्टे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी हे करून आमी एक्शन घेतला, आनी वी वील सी दॅट वी गो टू द रूट ऑफ दीस एंड गेट एंड एन्श्युअर दॅट एवरी वुमन गेट्स अ क्लीन एंड हायजिनीक टॉयलेट इन गोवा.